आणि गायन गाऊया. देवामुखार उबो रावच्याक A10 पान 5 A10 पेज 5. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो येवकार ह्या देव मंदिरांत तुमकां पळोवन आमी खुशाल. आयच्या दिसा खातीर आनी हे घडये खातीर देवाक आमी दिनवासूया आर्गां दिवया. आनी सिफेरोज रुद्रिकेसी आमचे भयणी बसत मागुया. जिंगोची आज म्हयन्यांचो उगडास करतात. सिफेरोज आमचे भयणीक सासणाची शांती सवस्काय दी म्हूण मागतना आज आपलो वाडदीस समारंभ जाल्या बसत मागुया. क्लिया फेर्नांडीस, एडन एंड एल्डर द सिल्वा आनी जे मारी मार्टिन्स आमचो भाव जो घरांत पिडींत आसा ताकाय देवाची भलायकी आनी पेखवणी फाव जावंक मागुया. मागुया आमचे पिडेवंत आशिल्ले भाव भयणांक. जायतीं आमची भाव भयणां पिडेंत आसात. तशेंच मागुया आज सांजे 4 वरांचेर इंतेर आसा बेर्नार्ड फ्रांसीस पिनेरिया आमच्या भावाचो ताचे बसत आनी ताचे गोंयचें बसत आमी मागुया. तशेंच मागुया आमी पियेदाद दवरात ही आमची भयणी बसत तिचो आज म्हयन्यांतलो उगडास. सुर्गीच्या बापान तिकाय आपली शांतींत आपल्या विसवांत घे म्हूण मागुया. आज आपल्या घरांत सायबिणमांची भेट जातल्या कुटुंबांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. सायबिणमांचे भेटे उदेशी तांच्या कुटुंबांनी शांती समाधान आनी मागण्यांचें वातावरण निर्माण जावंक मागुया. वैतियांत वॅनेसा, मार्टिन्स मोरोड, फेर्नांदो कोलिमांव, अमाराल वाडो मायकल मास्करेनस, ओल्डेंबार्त्री जॉन चेन, कार्दोज वाडो सिल्वेस्टर फाल्कांव, केरांत सेवेरिना मोंतेiro, नोमशीन आंतोनशिओ मोंतेiro आनी नागाडी जाया एस्तिबेरो. सायबिणमांची भेट आयच्या दिसा हे कुटुंबांनी घडटा. सायबिणमांची मजत सगल्या ह्या कुटुंबांक आनी तांच्या वाड्यांतल्या भाव भयणांक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदां काल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन वांटो घेत आसतना आनी सिफ्रोजा आमचे भयणी बसत मागतना आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवितांत बापाची खुशी करूं आनी ताचेच खुशी प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडून हाडूं आमकां कृपा मागून घेवया. हांव पातकी सर्पवेदा देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध.
सौभाग्य सदांचां कुवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करून सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा सोरपदवेदार देवा बाबा घेवन आमकां मेरेचो आदार तूं आमकां फाव करता देखून आमी संतोश्ट जावं. हे आमचे सुर्गींचे आवयचे विनोदीन हे संवसारांत सगळे वायट अभिज्ञांतले आमकां वाटय आनी स्वर्गार सासणाचे सुखाक आमकां तशेंच सिफ्रोज आमचे भयणीक पावय म्हूण आमी मागता. आमचे सुमियाचे पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आयकूं. बागयोन पावलून गालेस्करांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर बाबाट दवरून बासायलेलें देणें बावार्थ आसतल्यांक दिवचे खातीर सगलो संवसार पातकाचे पोदविकाल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण बाबार्थ येवचे आदीं आमी बाबार्थ उक्तो जायसर समूर्तीचे राखण काल कोयदी आसल्या म्हणटच क्रिस्त येसोर आनी बाबार्था उदेशी आमी प्रमाणीकपण जोडीसर समूर्त आमचो बाल चिंतोक जाली. पूण आतां बाबार्थ आयल्या उपरांत बाल चिंतोवपाक काल आमी नाव. कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर बाबाट दवरून तुमी सगळीं देवाची भुरगीं क्रिस्ताच्या एकठारान पवित्र स्नान घेतल्यान तितल्यानूय तुमी क्रिस्ताचो रूपकार घेतला. जुदेव आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्राय ना, जोडलेलो ना, दादलो ना, बायल ना, तर क्रिस्ता जेजूच्या एकठारान तुमी सगळीं एक. आनी जर तुमी क्रिस्ताची तर आब्रामाची संसोस तुमी आनी भाशवणे प्रमाणे दायज. देवाचें उतर. देवाचे उडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. Q4 बापा 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 मोच्या पान 160 Q4 पेज 166. Tuzo kora, doktor
सगळीं उबी रावया. उद्गाराक आमी गायन गावया B11 पान 28. B11 पेज 28 आमी दुसरो श्लोक गावचो. Solves corazón, solves corazón, solves corazón, solves corazón, solves corazón, solves corazón. Justo cambia, pana poda, deba utor tu cemere, Taleigao, civu posto, procrearo proboronaido, solves corazón, solves corazón, solves corazón, solves corazón, solves corazón, solves corazón. सर्वेश्वर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळ्या लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजू लोकांचे उरपोंजे लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांचे जोम्यांतले कोण एकली बायलेन व्हडले तळ्यान ताका म्हळें, तुका सांबाळलो तो कुसो आनी तुका दूद दिलें तें अर्दें भागी. पूण जेजून परती पालून म्हळें, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती ओदीक भागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, कोणें तर आमी ल्हान आसतना आमचे आवयक भोव करून म्हळें जाल्यार, हो तुजो भुरगो हें तुजें चेडूं वो चेडो तुजे भाशेन दिसता, आवयक खूब खुशालकाय भोगता. आनी जरी तर आमकां कोणें म्हळें तूं तुजे मांय भाशेन दिसता, तितलीच खुशालकाय आमकांय भोगता. म्हजी मांय देवान लांब दीक जिवीत फाव केलें. शी वॉज 97 when she died. 9 आनी 7 वर्सांची तिची पिराय. आनी जितले फावटी हांव आनी आवय बाराबर आसताले लोक म्हणटालो, तूं सारको तुजे मांय भाशेन दिसता. घरा लागीं आमचे धाकटुले वाड्यांत आमी 7 पाद्री, तांतले 4 मेले, आतां ते 1 जण उरल्यात. आमच्या घरांत म्हजी आवयक ती भुरगीं आसात ते म्हजे बरोबर शिकपी आसात ते पातयेवाची मांय म्हणटालेत. पातयेवाची मांय शास्त्री भाशेन आमी. आनी म्हजे मांयक जेन्ना पातयेवाची मांय म्हणटाले ती खुशाल जाताली. मोर देन हर नेम, दीस नॉमेनक्लेचर पातयेवाची मांय तिका अदीक आवडटालें. भाव म्हणून जेजूक एक वस्तरी वाखणटा. जेजूक न्हय, ताची आवयक वाखणटा. आनी दुबाविणी जेजू खुशाल. ही आवयचो पूत तो. ही आवय कडल्यान ताणें जायतें कितें आपणायल्लें. जोरूय देवाचो पूत तोरूय आसतना मारयेचो पूत तो. आनी देखून ह्यो स्टोरी कोणूच तिका सांगिना. ती घोडी जायतो काळ जेजूचो पाटलाव करताली, जेजू फाटल्यान वेताली, जेजूक आयकताली, ताची मिलाग्री पळयताली. एक दीस तिका दिसता आनी ती मोठ्यान म्हणटा, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें अर्दें भागी. जेजूची आवयक वाखणटा. आनी दुबाविणे जेजूक खुशालकाय. कोणी तरी एजोम्यांतल्या लोकान मदले एकलेन म्हजी आवयक वाखणली. जेजूक बरें लागूं ना? शुअरली बरें लागूं. पूण तेच बरोबर जेजू आनी कितें सांगूंक सोदतालो
ती ओस्तोरेक आनी ताका आयकतल्या न्हूच म्हजी आवय सुभागी कित्याक तिणें म्हाका आपल्या कुसव्यान सांबाळलो आनी आपल्या दुदान म्हाका वाडयलो, पूण म्हजी आवय सुभागी आनी दुपेट सुभागी कित्याक तिणें देवाचें उतर आयकलें आनी त्या उतरा प्रमाणे ती जियेली. भाव भयणीनो, आमी एक एकलो देवाचें व्हडलें देणें आमचें जिवीत. हें सोबीत जिवीत देवान आमकां दिलां तें ताचेंच मोगाचें फुक्याचें देणें. आनी हे देण्यांतल्यान आमी कितें करता तें आमचें देणें देवाक. सायबीण मांयन तिका भाग्यो आना आनी जोकी तिची आवय बापूय ह्या कुटुंबांत जल्मूंक आनी वाडूंक भाग मेळ्ळें. पूण तेच बरोबर देवान तिका कुरपेन भरलेली आनी ही कुरपा तिणें बेश्टी दवरूंक ना. ही कुरपेक आपलो तेंको आपलो सहकार दिलो आनी आपल्याक दिल्लें जिवीत देवाचें तिणें देवाचेच एके भाशेन वावराक वोंपलें. जेजू आपल्या आवयक वाखणटा. स्वयंभाच्या नात्या परस उत्मीक नातें हें अदीक व्हडतें अशें जेजू सांगता. आनी देखूनच भाव भयणीनो, आमचें जिवीत एक एकल्याचें एक श्रेश्ठ देणें कशें आमी आपणावंक जाय आनी आमच्या जिविताच्या देणाचो बरो उपयोग करूंक जाय. थोड्यो गोडयो आमच्या जिविताच्यो, आमचें जिवीत देवान मेजलेलें आसा. कितलीं वर्सां आमी नको, पूण हे थोड्या वर्सां भितर आमी ओळखून घेवप जिवीत म्हजें देवाचें देणें आनी हेंच जेणें हांव देवाक जाय ते भाशेन जियेतलो जियेतली आनी देवाक जाय तींच कामां हांव करतलो करतली. हें व्हडलें दान. देखून भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा म्हजी आवय सुभागी आनी तुमी सुभागी केन्ना जेन्ना तुमी देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात. ही आमकां सगल्यांक एक व्हडली मॅसेज आयज. माय मारिया तिका आमी फाल्यां आमची काराजाळींची भाव भयणां रुजाय साहेब माय म्हणून पाचयता. हो म्हयनो रुजाय साहेब मायक भेटयलेलो म्हयनो. आमी माय मारीचेर नदर मारल्यार केन्ना केन्नाय तुमी येता तेन्ना हांगा आमची रुजाय साहेब आसा, बारीक नदर मारत. तिचें सगळें कितली कुशालकाय आनी कितलें सादेपण, कितली काल्तिकाय आनी कितलो देवाचेर विस्वास दिश्टी पडटा. आनी ती आमकां जेजू दिता. जेजू आसा तिच्या हातांत, आमकां जेजूशी वता. आनी जेजू खुशाल जातलो जेन्ना आमी ताची मांय भशेन देवाचें उतर आयकत आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेत जाल्यार आमी अदीक भागी. जेजू म्हणटालो म्हजी आवय दुपेट भागी, कित्याक न्हूच म्हाका आपल्या कुसव्यान सांबाळलो आनी दुदान पोसलो म्हूण, पूण म्हजी आवय भागी कित्याक ती देवाच्या कुशे प्रमाणे जिये. आमचें जिवीत अशेंच जावंक आयज जेजू आमच्या अवताराचेर येतलो. तीच माय मारीक वाखाणली ताणें. खुशाल जालो तो ती ओस्तोरीचो ताळो आयकून. जीं उतरां ती ओस्तोरीन उद्गारलीं तो तेजेर निशेध मारिना, खुशाल जाता. आपलेच भितर एके भाशेन मुरगोडटा कित्याक कोणें तरी ताचे आवयक वाखाणली, ताचे आवयक वयर काडली. सोबे माजार आवयचें बाग आनी आवयचे कडल्यान जायतें कितें जेजू शिकलो ल्हान आसता हें तो जाणा आसलो. आनी तातूंत मोठें व्हडलें देणें जेजू शिकलो सायबीण मांय कडल्यान तें जावन आसलें दुसऱ्याचो हुस्को. दुसऱ्याचो हुस्को. हांव मदर वॉज ए कन्सर्न्ड मदर. धांवून गेली ती एलिझाबेथीगेर. जेजूक आपल्या कुसव्यान दवरून एलिझाबेथीगेर गेली. 3 म्हयने थंय रावली. आज एक वस्तोरी गोडबेस जाता तेन्ना दोतोर म्हणटा बॅड रेस्ट. खंय वचता बेड रेस्ट.
एक ओस्तोरी गोर बेसाली भायर सरनाका भितरूच राव. सायबीण माय बाबडी जेजू घेवन खंय गेली? एनकारीम पयस तें, नाजरेताक सावन पयस तें, थंय गेली. सांबाळ केलो एलिझाबेथीचो. जाणटे पिरायेर 6 म्हयन्यांची आसली. सायबीण माय हुस्को, कोलो हुस्को, जेजूचो हुस्को काजाराक लग्नांत सोरोना जेजूची येता. बाबा तांकां सोरोना तांकां लॉस जातली. तूं कोर सोरो. जेजू सोरो कोत्ता. पयली मिलाक भाग्यून जीव हांव सांगता ताचे मांयच्या उतरान. लोक सांगता जेजू वाडटा, सोबे माझा जिवीत तो पिसो जाला, ताचें मन उडलां, ताचे देंवचार बसला. सायबीण मायक सांगतात, ताच्या गोच्च्यांक नाजरेताक सांगतात, ताका हाडात घरा. भावमडीनो, ही ती आमची आवय, आमची एक एकल्याची आवय ती. कुर्सामुडी जेजू म्हणटा, जिवा ही तुजी आवय. आनीक भाग्यून जिवा सांगता, ते गुडेकतान तिका आपणे म्हजी आवय कशी घेतली आनी तिचो सांबाळ केलो. आयज घरा वयता आसतना भावमडीन देवाचें उतर आमकांय जागोवन दी. देवाचें उतर आयकतात आनी तें पाळटात ती ओदीक भागी. बिठोवणेक आमी गायन गावुया. सी 30 सर्वेस्वरा देवा पान 40 सी 32 पेज 42. Sorvespora Deva svikar kor Edeni Yasoria uniace Ipetu kamarta toshiko Ebete dalka suku kapche Povitutra Gultalo Potulsa Yasoria Uniaso Amce Bene Golu Apollo Misachi Kurogotra Sanso. भयणी भावंडे आमचें बलिदान सोप विद्यार्थी बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हात आपले बलिदान आपल्या मनान तारी पळय आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेवन. बाप्पा, आंकवार मेळच्या हातांनी आमची देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूट नियाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें आमचें जिवीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारी. आमी ती सर्वेस्वराक वारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सोरपदविदार आनी शास्त्राचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो भोवमान फाव आसलेले निती आंकवार मेरेक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वन्निताव, तुजी किर्ती पोरगुट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे ताळे मेळून आमचेय ताळे आनंदान तुजी स्तुती गायता.
Smoraci nami, dekatakasoy, unsorgi, dukazoy. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रोगत. पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा, सिमियो आमचे आदारी बिश्पा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा कडेन तिका प्रिती मोगान वाड. सर्वेस्परा, तुजे चाकूरनी सिफरावजाची काकूत कर. ती कांय संवसारांतली तुवें आपणवेली बावतिजमांतल्यान जेजू बराबर ती मेली जशें ताचे बराबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बामणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यवन झुजे, भाग्यवन दोमदूत, आमचो आस्कारी भाग्यवन मिंगेल आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताणें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. जेजू अंकवार मारीचो पूत, जेजू बापाचो पूत, तेच माय मारीक आज जेजू वाखणटा. म्हजी आवय सुभागी, तिणें देवाचें उतर आयकलें आनी तें जिवितांत पाळलें. बापाची कुशेक जेजू आनी ताची आवय सदांच राजी आसली. आमच्या जिवितांत बापाची कुशेक आमी वय म्हणूंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा, आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या मुशिका तशी आमची
सर्वेश्वरा सर्व वाईटांतली आमकां दिवार दया करून या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरो शानोत्र एकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन स्वरपात कंदी सुटोय आनी सर्वा कंदांतली वाटाई तुमी जेजू क्रिस्ता जे दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रच्या बावर्थाचे दिश्टगार ती कुशोबर म्हणे तिका शांती दी तोच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणेच्या सस्तान जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शैली संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाची शैली संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत देवाची शैली संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती देवाचे उतर आयकतात आनी पाळटात ती अदीक सुभागी म्हणटलो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली येदाची जेवणां दाना वांटून घेतली आमी सुभागी सोम्या तुझ्या भितर येवचे म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवते ऑथमिया मोलच्या गायन कोर जेजू आमच्या काळजान शेवतना आमी हें गायन गावया D30 4 पान 60 5 D34 पेज 65 Hallelujah.
प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे प्रितीचे बाप्पा, भाग्यवनांक वारमे देवाची मायेचो उगडास करून आमी तुका भेटिला ते संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ते पोसणाची गोठाईन आमचे माय भाशेन सदांच तुजी खुशी करून तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक आनी स्वर्गात तिच्या सांगताक सासणाची सोडवण आमकां आनी सिफ्रोजाक भोगूंक पावूंक आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज भावंभयणीनो आमची विमेन ऑफ होप बाती येतात, जंय सायबीण माय दिश्टी पडलेल्यो अशें म्हणटात, ते दोंगरार येतात बॅट करूंक आनी मागणी करूंक. फाल्यां 13 ऑक्टोबराची सायबीण मायचे निमणें दिसणें तेका भुरग्यांक पुर्तुगालाक किरीत भाशेन मागुया सायबीण मायचो आदार सगळे संवसाराक शांती समाधान दिश्टी पडून बो करून झुजां आसात ते गांवांनी शांती बेगीनूच येवं. आज सांजे 3:30 वरांचेर ऑल्टर सर्वीस जमात, 4:30 वरांचेर सिनियर सिटीजन्स हांची जमात आनी 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस. फाल्यां आमचे इगोर्जेंत स्नेहा केअर होम म्हणटात ते वाठारांतली बेंगलोरच्यान कांय लोक येता. स्नेहा एक घर जे घरांत तरणाटी आसात जांकां आमी म्हणटा एड्स ओर HIV दुयेंस जाला आनी तांचो हो लोक सांबाळ करता. जे भाशेन आमच्या गोंयांत आसरो TV आनीक कावेलोसी भुरगीं एड्स भुरगीं तांचो सांबाळ करता. ते भाशेन बेंगलोर स्नेहा केअर होम सांबाळ करतात असल्या तरणाट्यांचो तरणाटी भुरग्यांचो. आनी तीं येतात आमच्या गांवांत वाती घेवन, वाती सेंटेड कॅन्डल्स घेवन येतात. हांगा फाल्यां आसतलीं तीं तिनूय मिसांचेर उपकार करून तांकां आदार दिवया. ह्या दुयेंस जाल्ल्या गोडी तांच्या भुरग्यांचो कसलोच गुन्यांव ना. तांकां हें दुयेंस जाला, भिरांकूळ दुयेंस, आनी त्या दुयेंसाक मेडिसीन आसा, ह्या दुयेंसाक हॉस्पिटलायजेशन आसा, ह्या दुयेंसाक सांबाळ आसा. आनी स्नेहा घरांत असल्या भुरग्यांचो सांबाळ जाता. म्हणटच आमी उदार जावया, आदार दिवया तांकां. तुमी घोडी केन्ना म्हणटलीं पादवी सगल्यांक आपयता, हांव आपयना, तीं येतात आनीक ना म्हणूंक म्हजे लागीं जायना. घोडी दुसरो पादीगार येता तो घोडी ना म्हणीत, जायते कोणी ना म्हणटात, म्हजे लागीं जायना. म्हणटच आमी तांकां पळोवंक ना, तरी आसतना फोनाचेर म्हजे लागीं मागलें, फादर आमी तुमच्या गांवांत येता ह्या भुरग्यां पासून, आनी हांवें हय म्हणलें. आतां ती गाडयेन येतली आनी फाल्यां सकाळीं पावतली. आमी कसलोय तरी आदार तांकां दिवया. आनीक हे भुरग्यांचो सांबाळ हें एकदम गरजेचें. ती भुरगीं केन्नाय मरूं येतात तरणाटी, तांकां इम्यून सिस्टम ना तांचे कुडींत, तांकां घावो जालो जाल्यार पेकोना, तांकां जोर येयलो जाल्यार ती बरी जायना, टॅबलेटी घेतल्यार लागना, तांचे इम्यून सिस्टम इज डॅड. तर मागुया तांचे बसत आनी दिवया, वाती घेवया त्यो. आमचे घरांत आतां सायबीण आसा, आमच्या घरांत दवरुया. मागीर 2 ऑक्टोबर आसा, नोव्हेंबर आसा, ताचो उपयोग करुया आनी जाणा जावया ही मनशां ह्यो वाती करतात वॉलंटियर्स तांचे खातीर आमचा जाता तो आदार असल्यांक दिवया. आनी आदी फुडेंच तुमकां देव बरें करूं. सर्वेश पाव तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं, आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात मारये भाशेन देवाचें उतर आयकूंक आनी तें पाडूंक तुमकां धाडटा. देवाचे शेवट उपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया. K7 निर्भागी आमची खाडसां, पान 142. K7 पेज 142. निर्भागी आमची खाडसां, काडोका
Cine ți-o suria, Gesù,